प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 44 ते 50 पर्यंत। लूक चॅप्टर 9 वर्सेस 46 to 50। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आपणा मदें कोण व्हड जायत ते विशीं तांचे भितर एक वाड उप्रासलो। पूण तांच्या मनान गळटाली ती चिंतना पळोवन जेजून एका भुरग्याक घेतलो आनी ताका आपले कुशीक दवरून तांकां म्हणलें, जी कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती म्हाका धाडला ताका घेतात। कित्याक तुमां समजता मदें जो कोण अदीक ल्हान तोच सगल्या परस व्हड। तुमचेर आड न्हय ती तुमची बागा आसात। जुवांवान तोंड घालून म्हणलें, गुरुजी, आमच्या सांगातीत तुजो पाटलाव करिनासलेल्या कोण एकल्याक तुज्या नांवान देंवचार काडटा आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो। आनी जेजून ताका म्हणलें, ताका मोना करिनाकात, कित्याक तुमचेर आड ना ती तुमच्या बागा आसात। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमकां जेजू एक बरी शिकवण दिता। कितें घडटा, आपणा मदें कोण व्हड जायत ते विशीं तांचे भितर म्हणजे शिसा भितर एक वाड उपासलो। आनी बाबणीनो जेजू इतलो खालतो, जेजू ह्या शिसाचो गुरुजी आसलो, पूण तांच्या मदें कोण व्हड जायत तो ह्या तांच्या मदें एक वाड उप्रासलो जाल्यार आमकां हें सजमणी येता की शीस आजुनूय जेजूचे खरे पाटलागार जावंक नासले। तांकां सजमणी मेळोंक नासली की जेजू कोण तो आनी जेजू कितें शिकोवंक येयल्लो तो। आनी भाव भयणीनो, आपल्या शिसांक ही सजमणी दिवपाक खालती खंय रावपाक जेजून एका भुरग्याक घेतलो आनी ताचे फुडें दवरलो आनी म्हणून आनी ताका सांगलें, जी कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती धाडला ताका घेतात। भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, जेन्ना ल्हान आसा, भुरगीं आमी जेन्ना आसा तेन्ना कितें जाता, आमी आमच्या पांय मायचेर आमचे सगळे आमी हुस्के घेना, आमी सगळे आमची जबाबदारी आमी जाणा आमची पांय माय घेतात म्हणून आमी खालती रावता। आमकां कोण कितें शिकयता, आमकां इस्कॉलाक धाडटा तें आमी सगळें करता। आनी भाव भयणीनो, ल्हान भुरगीं सदांच आपलो हुस्को धरिनासतना आपले सगळो सिंतीत आपल्या पांय मायचेर धर, कित्याक ती जाणा आपले पांय माय तांकां जेवण दितलीं, तांकां इस्कॉलाक धाडटलीं, तांकां कपडे दितलीं, तांकां कितें जाय तें मेळटलें, तांकां कसलोच हुस्को ना। आनी तेच भाशेन ती तांचो सगळो विश्वास आपल्या पांय मायचेर दवरतात। आनी आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता की जो कोण खालतो आसा, आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जो कोण खालतो आसा ती तांचो विश्वास देवाचेर दवरतात, आपणाचेर धरिना। तांकां शिकोवपाक सोंपें जाता, कित्याक जो कोण खालतो ना ताका शिकोवपाकूय एकदम त्रास। तो देवाचें आयकोचो ना, तो मनशाचें आयकोचो ना, कोणाचेंच आयकोना, ताका फकत तांचेंच करूंक जाय। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ल्हान आसा आमी खालती रावता, आमकां शिकोवपाक सोंपें, पूण जेन्ना आमी व्हड जाता आतां आमी सगळी जबाबदारी आमी घेता, आमी देवा कडेन चड आमी सिंतीत धरिना, आमी वय धर्म करता, आमी मिसाक घेता, आमी मागणे करता, तेज करता, सगळें करता, पूण जें सगळें आमचें देवास्पण जाल्या उपरांत आमी सजमता की संवसार चलता आमच्या उतराचेर, संवसार चलता आमच्या जबाबदारीचेर, आनी आमी एके भाशेन देवा कडेन पळयना, पूण आमी सजमता की आमच्यान सगळें करूंक जाता। आनी भाव भयणीनो, हें जें खालतेपण आमकां आसलें ल्हानपणांत आतां तें खोलतेपण पयस जाता आनी आमी आतां एक सोडप आमी घमंडी जाता। आमी समजता की जें आमी आमच्या जिवितान आहा तें आमच्या
वरवीं आमच्या कामा वरवीं आमच्या कोश्टा वरवीं आनी आतां आमी देवा कडून पळयना आमी आतां खालती रावना. जेजू आयज सांगता आमकां, तो म्हणटा जेन्ना आमी खालती रावता तेन्नाच की आमकां देवा कडसून सगळें मेळटा. आमी त्रास घेवपाची गरज ना, आमी हुस्के घेवपाची गरज ना, आमी कसलेच कोश्ट घेवपाची गरज ना. कित्याक बावडनो, जेजून आमचे बसत खुर्सार सगळे कोश्ट भोगले. ताणें आमची पिडा घेतली, ताणें आमचे शिराप घेतले, ताणें आमची गरीबकाय घेतली, ताणें आमची लॉस घेतली, ताणें आमचे नाकारपण घेतली, आमची पातकां घेतली. आमकां जे फाव जावंक जाय आमच्या पातकां लागून जेजू तो भोगलो. तर आयज बाबडनो हें सगळें जेजून केलां जाल्यार आमचे पासत आमकां जाय आमचो भावार्थ, आमकां जाय आमचो विश्वास जेजूचेर दवरपाक. आमी आमचेर दवरलो जाल्यार आमी केन्नाच खालती रावची ना. आमी समजतले की जे आमचे कडेन आहा, आमी आमचे कडेन आमच्या हातान आमच्या जिवितान येयलां तें आमच्या वावरा वरवीं. आयज बाबडनो शेवटतमान आमकां सांगता, जेजू आमकां सांगता की आयज आमी आमची चोत्राय, आमचो सगळो भावार्थ ताचेर आनी ताच्या उतराचेर दवरूंक जाय. आनी बाबडनो जेन्ना आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरता, ताच्या उतराचेर दवरता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी आमचो विश्वास जे ताणें सांगलां आनी पवित्र पुस्तकांत बरयलां ताचेर आमी विश्वास दवरता, तेन्नाच की आमी खालती रावता आनी देवा कडसून आमकां सगळें मेवता. आमी एके भाशेन शांतीन रावता, आमी बेसांवांनी बसता. ही बेसांव ही शांती जी आमचे कडेन आसा ही आमी दुसऱ्यांक दिवपाक पावता. तर भाव भयणीनो, हें क्रिस्ती जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत, हें भावार्थी जिवीत आमकां जिवंक जाय जाल्यार आयज तान आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरया. त्या उतरा प्रमाणे चलपाक आयज तान आमी मनाची नडसुणी करया. आमी तें उतर पाडून आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार जाय. आनी पवित्र आत्मा आमकां जो दिला, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरना, तो आमकां आदार करून, तो ताचेर विश्वास दवरून, ताचें आयकून आयज तान आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवोवपाक, एक खालती जिवीत जिवोवपाक, एक भावार्थीचें जिवीत जिवोवपाक, एक जैतिवंत जिवीत जिवोवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.